शिक्षण खात्यान शुक्रारा 2022-23 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर वेळापत्रक जारी करपी परिपत्रक जारी केला। 6 जून 2022 सावन सुरवात जावन 3 जून 2023 मेरेन हें शिक्षणीक वर्स सोंपतलें अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रकांत नमूद केलां। 2022-2023 ह्या शिक्षणीक वर्साचे पयलें सत्र 6 जून ते 18 ऑक्टोबर ह्या काळांत जाल्यार दुसरें सत्र 7 नोव्हेंबर तो 29 एप्रिल ह्या काळांत आसतलें। 30 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर ह्या काळांत चवथ, 19 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर मजगती दिवाळी, 24 डिसेंबर ते 2 जानेवारी 2023 ह्या काळांत नातालांची सुटी आसतली। तशेंच 1 मे ते 3 जून 2023 मेरेन गिमाळी सुटी आसतली अशें परिपत्रकांत नमूद केलां। प्राथमीक, माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी परीक्षांचो काळ धरून 220 कार्यरत आसप बंधनकारक आसा। पयल्या सत्राच्यो परीक्षा 18 एप्रिल 2022, दुसऱ्या सत्राच्यो परीक्षा 6 एप्रिल 2023 जाल्यार वार्सुकी परीक्षा 28 एप्रिल 2023 मेरेन पुराय करच्यो पडटल्यो। शाळांचें कामकाज दरेक दिसा 5.5 वरां परस चड जावप गरजेचें अशें परिपत्रकांत नमूद केलां।